आयआयटी वेल्यान शेळ मेळावलेच्या कांय लोकांनी दवरिल्ले पत्रकार परिशदेची बुधवारा वाळपयच्या पुलिसांनी वाट लायली। तिगा जाणांक आदेसभर पुलीस स्टेशनार बसोवन दवरून उपरांत घरा धाडले। ब्रेस्तारा गोंय श्रमिक पत्रकार संघटनेन लोकांक पणजे आपोवन गुजाचे ऑफिसांत पत्रकार परिशदेक सुवात दिली। गुजान शेळ मेळावले पत्रकार परिशदेत घुसून पुलिसांनी केल्ल्या प्रकाराचो निषेधूय केलो। जे जाग्यार आयआयटी येता थंय खंय लोक फाटली कितलीशींच वर्सां उत्पन्न घेतात। जमनी विशीं खंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या पावंड्यार फॉर्मालिटी सुरू आसात। आयआयटी प्रकल्प कितें ताची लोकांक पंचायतीक खंय अजून कांयच कल्पना ना। कितेंय जालें तरी आयआयटी हाडूंक खंय दिवचें ना। कोणाकूच काय सांगलें ना। आमचे प्रतिनिधी आसा ग्रामपंचायतीन आमचे पंच आसा, सरपंच आसा, दुसरे आमचे प्रतिनिधी आमदार आसा, म्हणजे आमचो बाबा आसा, तेंच्यांनी कोणीच आमकां आयआयटी बद्दल अजून पर्यंत सुद्दां म्हायती दिल्ली ना। आयआयटी म्हणजे कितें, आयआयटी कशें आसतली, आयआयटी म्हणजे कशें आसता हें लोकांक सुद्दां खबर ना। आयआयटी म्हणजे कितें, उच्च शिक्षण काय आनी कितें। दुसरी गजाल, ही जी आयआयटीचे आतां तेंच्यांनी सर्वे केल्या ती गांवांक सामकी तेकोनूच आसा। जर ही सर्वे प्रमाण तेंच्यांनी फाल्यां सकाळीं कुंपण घातलें सगळे जागेक, जाल्यार गांव जो आमचो आसा ताका खंयच हालचाल करूंक मेळना। शेळ गांव जो आसा ताका तर अजिबात हालचाल करूंक मेळना। बाकीचे गांव सुद्दां तीच परिस्थिती, मुरगुणे गांव आहा तो तीच परिस्थिती। म्हणजे थोड्याच्यो सर्वे डिपार्टमेंटान मागीर सर्वे जेन्ना 72 आनी 75 ह्या सालान जाली, त्या वेळार थोड्याची नांवां पडलीं एन्क्रोचमेंट म्हणून, पण त्या एन्क्रोचमेंट शब्दाचो अर्थ आमकांच खबर ना। जाल्यार आमच्या बापायन तरी खंय पयलीं आसतलो, कारण तो एन्क्रोचमेंट शब्द हो आमच्या मिनिस्टरांक तरी त्या वेळार आमचो प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसलो, मागीर तेका तरी कळोंक जाय आसलें आमच्या 70च्या लोकां खातीर तेणी तरी धडपड घेवंक। फुडें आमी विचार चालूच आसा, आमी जी चळवळ आतां सुरू केल्ली आसा ही कशीच बंद जावची ना। जेदो म्हणल्यार आयआयटी हांगा बंद करना, आमी ओगी रावचे ना। म्हटल्यार ह्यो जो आतां आमचो एमएलए आसा मिस्टर विश्वजीत राणे म्हणटा तो म्हणटा की आदी तेणेन कितें म्हटलें की 13 लाख घ्या, आनी आतां जेन्ना आमी मातसो कितें आवाज करपाक लागलो, सगळ्यात फर्स्ट आमचो दबाव वाडलो, आमकां तेणी पुलिसाच्यो अशी नोटिसीस काडल्यो। जेन्ना आमी आवाज करपाक लागल्यार ताका कळपाक लागलें, म्हटल्यार ह्या एमएलएन आनी ह्या ऑफिसरांनी गांवाचेर जो ग्राउंड स्टडी म्हणटा पळय तो केन्नाच करूंक नाशिल्लो। मजगतीं काँग्रेस आनी आपाच्या फुडाऱ्यांनी शेळ मेळावली वचून थंयच शुक्रारा आपापल्यो पत्रकार परिशदो घेतल्यो। नाका ती हुकुमशाही चलूंक दिवचे ना। आयआयटीक विरोध काय तेंको ते उपरांत सद्याक खंय लोकां बरोबर जो प्रकार घडला, काल ज्या तरेन त्या 4 जाणांक वागणूक दिल्या, तांकां धुकल्ल्या, तांकां ओडून गेल्या, ह्या सगळ्या प्रकाराचो आमी निशेध करता आनी पुलिसे कडेन स्पश्टीकरण मागता की हे तांच्यांनी कोणाच्या आयकुपा वयल्यान केलें। पयलें जाल्यार सरकारी खातीर पॉलिटेक्नीक कॉलेजूय खूब गरज आसा, कित्याक भुरग्यांक डिस्टन्स खूब ट्रॅवल करचो पडटा, बिचोले वयचें पडटा किंवा पणजे वयचें पडटा। अशे मेगा प्रोजेक्ट येता तातूंत लोकांचो कितें फायदो अशें दाखोवंक दिना म्हणून गोंयकारांचो हे मेगा प्रोजेक्टाचेर विश्वास ना, हे मंत्र्यांचेर विश्वास ना, म्हणून आमचो विरोध आसा हाचेर। आयआयटी नाका आनी आयआयटी आमकां आपली सत्ता करता तो म्हणजे आमकां नाका आनी फूल आमचो विरोध आमी झडटले म्हणजे झडटले आनी दिवची ना। आनी आमकां फुशयले, सकाळीं सांगलें आयटी आमकां सांगली, थोड्यांक सांगलें आयआयटी म्हणून। आमी धरयलें की आमी गांवच्या लोकां बरोबर रावतले, पूण तेजे पयलीं आमी अभ्यास करतले। सो आमी अजून एक्चुअली निर्णय घेवना की आयआयटीक आमी सपोर्ट करतात काय आयआयटीक आमी विरोध करतात, पूण आमकां लोकां बरोबर रावपाची हें आसा। तुमी कोण तरी वीक दिसता, तेंचे कडेन शक्ती नासत दाखोवपाक, पूण ते जर एक टायम उठले गांवचे लोक जाल्यार म्हाका दिसता विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री आनी सगळे हें धरून तांकां पळ काडपाक पडटली, पूण ती वेळ तुमी लोकांचेर हाडनाकात। तुज्या बॉल्सान 350 कोटी वयतले हे आमकां बी खबर आसा, कारण 3,500 प्रकल्प हो। 10% तूं 3,500 रुपया 350 रुपया 350 कोटी रुपया कमयतलो, म्हणून तुका आमी इशारो दिता, तुजे बॉल्स भरपाचे सोड, आमच्या 70च्या लोकांची सतावणूक करूं नाका। मिलिटरी हाडा नाल्यार आनी कितें हाडा, काँग्रेस पक्ष हो कॉमन मनशा वांगडा रावतलो। बाबा एकूच कर, हे लोकांच्या फाटीक लागपाचे, ट्रान्सफर करपाचे, धंदे बंद करपाचे आनी धमकी दिवपाचे बंद कर। आतां खूब जालें, हो लास्ट टायम जातलो तुजो अशें करीत रावत जाल्यार मातसो कितें तरी चीत लोकां बद्दल। बुधवारा शेळ मेळावलेच्या लोकांक पत्रकार परिशदेंतल्यानूच वाळपय पुलिसांनी उखल्ले। व्हिज्युअल्स पळोवन पीआय सागर एकोस्काराच्या नांवान गोंयभर शबय, ताचेर गोंय पुलीस सांगतात ते अशें। शेळ मेळावले कोणाक अटक केल्ली ना, ताब्यांत घेतले आनी सोडले। 144 जमावबंदी आशिल्ल्यान कलेक्टराची परवानगी घेवंक सांगिल्ली।
हे प्रकरणाची फुडली चौकशी चल्ल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.